नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसात खूब, पण एक 2-3 म्हत्वाचे विशय आयच्या राऊंड टेबलाचेर आमी घेतात आनी आमचे तिनूय मानिस्त संपादक आमचे बरोबर आसात. गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर, द गोवन एवरीडेचे जॉयल आफान्सो आनी गोवन वार्ताचे एडिटर पांडुरंग गांवकर. आनी एक पयलो जो विशय आसा आयचो, जो म्हाका दिसता जी बातमी आयकून खूब जाणांक अजाप जालें, तें म्हळ्यार जेन्ना दोंगर फोडपा खातीर इतल्या व्हडल्या प्रमाणात एक्सप्लोसिव्स जप्त जाली. कितली जाली जाल्यार ऑलमोस्ट 50 kg अमोनिया, 650 डायनामायट्स आनी ताजे बरोबर तें डेटोनेट करपा खातीर डेटोनेटर्स. आतां हातूंतल्यान 2 मुद्दे येतात. पयलो मुद्दो ऑब्वियसली येता तो इतल्या व्हडल्या प्रमाणात एक्सप्लोसिव्स कित्या खातीर. दोंगर फोडप हें बरें आहा, अख्खो दोंगरच जमीनदोस्त करपाचो प्रयत्न आशिल्लो काय कितें. आनी एक दुसरी गजाल, फाटल्या कांय दिसां भितर जी रॅम्पंट हिल कटिंगाची केसी गोंयभर जावपा लागल्यात ताजे बाबतींत हांव सुरवात जॉयल तुजे कडच्यान करता. वेन यू हर्ड अबाउट दीस, आय थिंक द फर्स्ट रेड सायन वॉज द क्वांटम ऑफ एक्सप्लोसिव्स. देन द क्वेश्चन कम्स वाय. And what about these so many hill cutting incidents that are happening across, including in the capital city itself? And what do you think is happening? प्रमोद, फाटले एक 2-3 म्हयने पयलीं आमी पळयल्लें अशें की इलिगेलिटीज, लँड इलिगेलिटीज तेजे सारके जोर फोड करून आमी गव्हर्मेंट पळयल्लो, TCP मिनिस्टरूय पळयल्लो आनी सगळे कडेन इलिगल कितें तरी जाता जाल्यार रोखडेंच दे वर रशिंग टू द सायट आनी एक डॅमेज कंट्रोल्सो करूंक शकतले. आतां पळोवपाक गेल्यार कितलेशेच कडेन अशें दोंगर फोडटा, हें करता तें करता आनी हें आतां पळय इतले हें एक्सप्लोजीव आसा तेजे सेक्युरिटी एस्पेक्ट, वेदर एक्सप्लोजिव्स आर इजिली एक्सेसिबल, वेदर हू हॅज गिवन सच एक्सप्लोजिव्स टू डेटोनेट एंड क्रिएट दिस थिंग, वॉट आर द सेक्युरिटी मेजर्स इन प्लेस. एक कंप्लीट लॉलेसनेस कशें दिसलां. सारकें कोणूय हाडटा, कितेंय फोडटा, खंयच हें करता. इफ यू गो जस्ट अक्रॉस द सिटी ऑल्सो फ्रॉम हियर, देर आर सो मेनी प्लेसीस वेर यू कॅन सी हिल्स हॅव बीन कट. सो आतां आमकां अशें दिसूंक लागलां की वेदर डेव्हलपमेंट कॅन बी स्केल्ड अप टू दीज हिल्स, वेदर दीज हिल्स कॅन बी कट एज इन वेन यू डेव्हलपर्स वॉन्टेड टू डेव्हलप, ऑर तांकां कितें रूल लागता, कितें आसता कांयच समजना कितें जालां तें. कित्याक अशें आमी केन्नाच पळोवंक ना इतले दोंगर फोडिल्ले ते सारके, फ्रॉम नॉट ओन्ली हियर, इवन इन सावथ यू सी. व्हेरी इंट्रस्टिंगली म्हाका जी गजाल कांय जाण सांगतात की ही जी परमिशन्स दिल्ली ती लास्ट PDA किंवा फाटली ज्यो आतां नवीन जाल्ली आतां तांचे हातूंत भितर दिल्ली, बट तेन्ना सुद्दां कशी दिली आनी तेन्ना दिली देखून जाल्यार इट डजंट मीन दॅट द करंट लॉ हॅज टू, आय मीन इट मीन्स दॅट आतां जालें की आतां तांचें अशें जालां की एक्च्युअल दोंगर फोड जावपा लागता तांकां कळटा, ते धांवतात आनी मागीर लक्ष येता की अरे आमीच परमिशन दिल्यात मरे, आमी केन्ना दिल्लें, आमी ह्या टेन्युरा भितर दिल्लें. अशी एक विचित्र परिस्थिती निर्माण जाल्या. किशोर, चल्लां कितें हें? प्रमोद, हिल कटिंगाचे जर तूं इन्सिडंट पळयशीत हालींच्या काळान, म्हणजे मॅक्झिमम हे हिल कटिंग म्हणजे मेजर मॅसिव्ह हिल कटिंगाचे जे प्रकार आहात ते एक तर रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सान उघड केल्या, नाजाल्यार खंयच्या तरी NGOन उघड केल्या. आमी सुरवात करुया ती मोरजी हिल कटिंगा पासून. मोरजी हिल कटिंगाचो प्रकार स्वप्नेश शेर्लेकर म्हणटा तेणी पयल्यान एक्सपोज केलो आनी त्या उपरांत त्या टायमार आमच्या आतां TCP मिनिस्टरान सोमतें ट्वीट करून तेची आपूण कॉग्निजन्स घेतली आनी आय वील टेक एक्शन म्हणून सांगलें. फुडें तेचेर एक्शन कांयच जावंक ना. मागीर आतांच रिसेंटली आमी पळोवया तो कदंबा प्लॅटो वयलो हिल कटिंग. आतां ह्या हिल कटिंग थंय गेले ऑफिसर, तेंच्यांनी पंचनामा केलो, फुडें एक्शन कितें जालां तें आजून कांय कळोंक ना. आनी हो जो इन्सिडंट आसा वाडी तळावलीचो हिल कटिंगाचो, म्हणजे तो सगळो तो इन्सिडंट म्हणजे त्या सगळ्या गोश्टींचेर कहर. म्हणजे इतक्या व्हडल्या प्रमाणात थंय एक्सप्लोजिव्स जे मेळ्ळ्या पळय ते जर आमी पळयत जाल्यार कितें चल्लां, तूं जो प्रश्न केला पळय तोच प्रश्न आतां तोच प्रश्न म्हाका पडटा. आनी एक इंट्रस्टिंग प्रमोद तुका सांगतात ती वाडी तळावली खंय तरी हें केला की तुगेलो तो डेरीचो प्रकल्प म्हणून डेरीच्या प्रकल्पा खातीर एक इंट्रस्टिंग तुका सांगता. आतां ज्या पद्दतीन गोंयान इन्फ्रास्ट्रक्चराची कामां सुरू आसात पळय, फॉर एक्झाम्पल हायवे म्हण किंवा ब्रिजीस म्हण आनी बाकीची, तांकां व्हडा प्रमाणान लोबरां जाय पडटात, माती जाय पडटा. आतां कशी आसता मोडस ऑपरेंडी जाणा, तुका हिल कटिंग करून तो हें करपाचो आसता, फ्लॅटन करपाचो आसता. तूं कितें करता, तूं परमिशन घालता गव्हर्मेंट, एक कॉन्ट्रॅक्टराक धरता
कॉन्ट्रॅक्टराक एक अधिकार आसा की ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर कामा खातीर जे ताका लोबर लाय पडटा माती जाय पडटा त्याच्या खातीर तो हे हिल कटिंगाचें परमिशन मागता कलेक्टरा कडेन मागता आनी मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन मागता हो प्रकार तसोच जाला हो लोबरां काडपाक आनी माती काडपाक जो गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर म्हणून तेणी त्या तो कोण तो सर्वेश गांवकर म्हणटा पळय त्याचो तो आफ्रामेत तेणी त्या आफ्रामेताचें परमिशन घेवन हें तें थंय हे एक्सक्लुजीव वापरून ते लोबरां काडपाचें काम चल्लां म्हणजे विशय पळय कसो म्हाका हिल कट करून जाय म्हाका वेवस्थीत तेचें फ्लॅटन करपाक जाय सो हांवें कितें करप कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन वचप कॉन्ट्रॅक्टरान गव्हर्मेंटाक की म्हाका अशें काम मेळ्ळां गव्हर्मेंटाचें त्याच्या खातीर म्हाका इतलें लोबर जाय आनी इतली माती जाय पडटा सो त्याच्या खातीर हांव हांगा हें काडटलो म्हणून आनी गव्हर्मेंट तांकां परमिशन करता बिकॉज ऑफ गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट म्हणजे खंयच्या थराचेर हे सगळे प्रकार चल्ले तर तूं पळयशी दोंगर कापपाचे आनी जशें जोयलान सांगलें तशें म्हणजे आतां भंय म्हणटा तो अजिबात उरोंक ना म्हणजे इजी तूं पणजे म्हणजे म्हाका हांव रिक्वेस्ट करीन गोंयकारांक जेन्ना जेन्ना तुमी पणजेन येतात तेन्ना ह्या पणजेन तुमी कलेक्टराच्या बिल्डिंगे कडेन उबे रावा नाजाल्यार पेट्रोल पंपा कडेन फेरी धक्केचेर उबो रावा आनी फुडें पळया तो पियर्णाचो दोंगर कसो दिसता तो पळयल्या उपरांत तुमकां दिसतलें की भविश्यान गोंयचो कसो विकास जावपाचो आहा म्हणजे आमी म्हणटात की नाशी दोंगरार तुमकां घरां ना विकास हो बकासूच सद्या विकास आमकां जावो पळय तो मेळत ना नाका तें मेळटा पण हे पळयतकीर तुका कारण म्हाका एक बरो इन्सिडंट याद जाता की मुगेक जेन्ना रिजनल प्लॅनाचें एजिटेशन चलिल्लें आमी तें सामकें एक्सटेन्सिवली फिल्डार कवर करताले फ्रेंड ऑफ मायन वॉज ट्रॅवलिंग विथ मी तो गोंया आयिल्लो आनी तेन्ना म्हजे बरोबर भोंवतालो कवरेजीकय भोंवतालो म्हाकाय मातसो आदार करतालो कवरेजीक उमेदीन भोंवतालो बेस्ट ऑफ सो खूब वर्सांनी तो फ्रेंड जेन्ना परत गोंयाक आयलो आनी तेन्ना मेरेन तो टायल्स सप्लाय करतालो इट्स व्हेरी इंट्रस्टींग आं ताणें म्हाका ऑब्जर्वेशन सांगलें तें आनी तो बेजिकली टायल्स बील सप्लाय करतालो सो ताणें सांगलें तुका म्हणपाक आपूण सांगपाक विसरता प्रत्येक खेपे मेळटा तेन्ना हांवें कितें रे की तुका याद आहा आमी म्हणपालो मोटरसायकलीर भोंवताले कवरेज करपाक की हो दोंगर सगळो रिजनल प्लॅना भितर तांबडो केला तो दोंगर तांबडो केला आनीक म्हणपाक लागलो आमी सामकी खबर आशिल्ली लोकेशनाचेर वचून सांगताले पळय हांगा एक प्रोजेक्ट येवपाक शकता काय म्हण तुका म्हणपाक सांगता फाटली 7-8 वर्सां भितर त्या सगळ्या प्रोजेक्टा म्हणपाक आपण टायल्स सप्लाय केल्यात ज्या प्रोजेक्टाक आपूण तुजे बरोबर भोंवतालो आनी सांगतालो की अरे हें कितें चल्लां का म्हणून न्ही त्या सगळ्या प्रोजेक्टा म्हणपाक लागलो म्हळ्यार ह्या फाटली म्हणपाक 15 वर्सां भितर कशे तरेन तोच जो रिजनल प्लॅन आशिल्लो तातूंतलेच पार्ट सारके पिसमील पद्दतीन तांबडी जावपाक लागले आनी डेव्हलपमेंट झोन जावन थंय इमारती कशी उबो रावपाक लागल्यो हाजें एक बरें उदाहरण ताणें सांगलें आपल्या म्हणपाक याद आहा कारण आपूण तुजे बरोबर भोंवतालो आनी आपल्या म्हणपाक आज लक्षांत येता की अरे आज हांगा प्रोजेक्ट आयलो हांगाय विरोध चलतालो हांगाय आपूण टायल्स सप्लाय करता थंय विरोध चलतालो अरे थंय आपूण टायल्स सप्लाय करता मागीर जालें कितें अशें ताणें एक बरें म्हाका ऑब्जर्वेशन सांगलें आज जर हे जर प्रकार जर पळयले पांढऱ्यान आनी हिल कटिंगाचे आनी हें तर एक्सप्लोसिवाचें नवीन नाटक तयार जालां कितें दिसता हाचे पयलीं जेन्ना ODPs जेन्ना हें केल्ल्यो स्क्रॅप केल्ल्यो म्हाका दिसता तुजे डिबेटीन हांवें सांगलेलें की रिजनल प्लॅनाच्या खातीर जें आंदोलन जाल्लें आमी जेन्ना नवे हे आशिल्ले आनी त्या वेळार जे प्रोजेक्ट एबियन्सान दवरलेले किंवा जो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करचें म्हणजे फाटल्यान दवरलेलो आनी नवो रिजनल प्लॅन करपाक घेतलो नवो रिजनल प्लॅन करतना पयलींचो रिजनल प्लॅन आनी मागीरचो रिजनल प्लॅन हातून जे जुळटा ताका परमिशन दिवचें ठरलें पूण जे कॉन्ट्रोवर्शियल आशिल्ले ते सगळे 2001 हय 2001 आनी 2021 जो जुळटा पण ह्या दोनींतल्या मदीं भितर 2011 कांय गजाली तांबडी जावन गेल्यो करेक्ट पूण हांवें तेन्ना सांगलेलें की ही सगळीं नाटकां पूण इन्व्हेस्टिगेशन जर केली तुवें जाल्यार जे कितें कॉन्ट्रोवर्शियल आशिल्ले ज्या प्रोजेक्टांनी ज्या एरियांनी इको सेन्सिटीव झोन म्हण आनी कितें म्हण CRZ म्हण ज्या एरियांनी ऑर्चर्ड हें म्हण प्रोजेक्टाक परमिशन दिवपाक जायना अशें ठरलेलें फाटल्या 10-12 वर्सांत त्याच जाग्यांनी परमिशन दिल्ली आसा आनी ताजी इन्व्हेस्टिगेशन खरें म्हळ्यार जावपाक जाय पूण ती जावची ना आमकां खबर आसा जावची ना म्हणून सगळे मेळोन आसतात ताजे मदीं केस टू केस आयले हा केस धरबांदूच उरलो ना आनी हे केस टू केस म्हणटा पळय प्रकार तेतून सुद्दां कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्टूच दिल्ले आसा आनी आज म्हाका जें म्हणटा राती हांव दोंगरेर गेल्लो ते वाटेक येतना म्हाज्या इश्टांनी म्हाका एक दोंगर दाखयलो आनी तो कापून व्हडलो प्रोजेक्ट येयल्लो आसा आनी हो फाटल्या आमच्या 2-3 जे CM जावन गेलो तांच्या टर्मान तो अप्रूव जाल्लो सो ही सगळीं जी नाटकां जाल्ली रिजनल प्लॅनाची ती सगळीं नाटकां गोंयकार विसरल्या ज्या लोकांनी आंदोलनान भाग घेतलेलो ऑस्कर आसतलो आनी फॅक्टरीचे बी सगळे जाण आसतली ते सगळे आतां कोण पिक्चरान ना तांकांय कोणाक काय पडलेलें ना सो हांकां मोकळें रान मेळ्ळेलें आसा ह्यो येयल्लो गेल्लो मनीस
हे जे आपले अप्रुवलाचें नांव म्हणटा केस टू केस बेसिसचेर ह्या पद्दतीन हे आमचो गोंय लुटपाक फुडें सरलेलो आसा आनी आतां हेज्या फुडें कांयच जावपाचें ना. हे जे हिल कटिंगाचे विशय आसा हे म्हाका दिसता हे फाटल्याच मनोज परबान फाटल्या 1-2 म्हयन्याभरान 1-2 म्हयन्याभरान पयलीं मेर्सूचो एक विशय काडलो, मागीर कदंबा प्लॅटूचो आनी हो तिसरो विशय. तर म्हाका दिसता आमचो TCP मिनिस्टर सुद्दां CMच्या आयकचो किंवा तुज्या आनी म्हाज्या कोणाचें आयकचो ना. मनोज परबान जर कितें केलें जाल्यार इमिडिएट एक्शन जाता. तर आमची रिक्वेस्ट आहा मनोज परबाक जे जे कितें चल्लेलें आहा पळय गोंयकार गोंयभर त्या सगळ्यांच्यो कंप्लेनी घालच्यो जेणे करून विथीन अ मिनिट एक्शन जाता. कारण सांगता तुका आमच्या कडेन फ्लायिंग स्क्वॉड आसा डेप्युटी कलेक्टराच्या अंडर, रेव्हेन्यू मिनिस्टराच्या अंडर आमच्या कडेन फ्लायिंग स्क्वॉड आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमच्या कडेन आसा, एक मामलेदार आसा आमच्या कडेन, कलेक्टर आहा आमच्या कडेन. एक मनीस केन्ना स्वच्छेन तुवें जर केन्ना आयकला व्हॉलंटरीली जावन कोणी एक्शन घेतल्या अशी केन्नाच जायना. कोण तरी सांगचें पडटा हे. जेन्ना कदंबा प्लॅटोचेर हिल कटींग जालें जें दळदळीत दोळ्यांनी दिसतालें तें जो मेरेन तुगेलो इशू काडलो ना तो मेरेन एकाय सरकारी अधिकाऱ्याक तें दिसलें ना. सो कितें जालां किशोर, आमी कुड्डे जाल्यात, भेड्डे जाल्यात काय मोने जाल्यात काय तिनूय जाल्यात? तिनूय जाल्यात. आमी तिनूय जाल्यात. आनी आतांच पांडुरंगान जशें नांव घेतलें डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो, पॅट्रिशिया, खुबशे सामाजीक कार्यकर्ते, कित्याक म्हणून तेंच्यांनी गोंय सेव करपाक परत परत रस्त्यार येवपाचें, म्हणजे तेंच्यांनी रस्त्यार येवपाचें, लोकांक जागृताय हाडपाची, सरकाराचेर दबाव हाडून ते कॅन्सल करपाचें आनी आमी लोकांनी परत त्याच चोरांक निवडून दिवपाचें. अशें जर करीत जाल्यार फाल्यां चल तुमी कर्माची फळां तुमीच भोगा अशी परिस्थिती जाल्या. सो आयज कितें जालां प्रमोद की इंटलेक्च्युअल लोक किंवा हे सामाजीक कार्यकर्ते म्हण, एनवायरमेंटलिस्ट म्हण, आतां बाबडो राजन केरकार सारको मनीस काम करता तेका लोक कितेंय म्हणून लोकांनी कितें आरोप तेका कांय फरक पडना कारण तेजें ध्येय सारकें परफेक्ट बसलेलें आसा. तसोच अभिजीत प्रभुदेसाय आसा. तुगेलो राजेंद्र केरकार जावं शकना पूण अशें एकदां लोकांक जागयतकीर जर परत परत आमी न्हिदपा लागले परत परत येवन ताणें जागोवचें म्हाका. तें तुका सांगता हांव हें मरे पाप किंवा हो म्हणटात तो दोश म्हणटा तो आतांचो न्हू, फ्रॉम पोर्चुगीज रेजीम 450 इयर्साचे. भारत स्वतंत्र 1947 जाल्या उपरांत आमकां 14 वर्सां कित्याक लागलीं? हे BJP वाले नेहरूच्या नांवान कितके जरी हें फोडूं पूण इच्छाच नसली न्हू गोंयकाराची आमकां मुक्त जावंक जाय म्हणून. इच्छा तयार करपाक आंदोलन करचें पडलें. मुद्द्याचेर आंदोलन जालें, गोंय मुक्त जालें आनी आज जॉयल ताणें म्हाका सारको तुगेलो गोंय मुक्तीचेर व्हरून सोडलो. आज त्या मुक्तीचें सगळ्यांत व्हडलें मेमोरियल म्हळ्यार आग्वाद आनी त्या आग्वादाक आमी रिनोवेट केलें, सामकें ताका ट्युरिस्ट अट्रॅक्शन केलें आनी भितर लिकर वेंडिंग स्टार्ट केलें. सो कितले ग्रेट आमी न्ही. when you saw those pictures that in a liberation memorial kind of a place there is liquor vending, how did you feel? It's I am really speechless, because what happens is when we are talking about freedom struggles, when you are talking, when you consider this place as sacrosanct and treat it that way, a little bit of sanctity had to be maintained in these kind of places. When you go to this level and create a kind of an environment which is completely vitiated with liquor and other activities, I mean आमकां आनी तें हें उरकूच ना की आमी अशें एक बरें एक माहोल तयार करतले आनी एक बरो एक टुरिस्ट स्पॉट करतले. टुरिजमा खातीर एक वास्तू तयार करतात ना तेजे भितर दिसता आनी लास्टाक थंय हाडून करता कितें तरी अशें दिसता की विदाउट लिकर आमचें टुरिजम आनी जावचेंच ना अशें म्हणून. खंय वयता थिंगा टुरिजम, खंय वयता थिंगा लिकर. Whether you see liquor in jails, you see liquor in these kind of places, liquor on beaches, everywhere liquor. So, अशें दिसता की आमचे आतां what kind of tourism do we want? कारण एक असो प्रकल्प तयार जाता पांडुरंग जो लिबरेशनाचो मेमोरियल कसो, थंय व्हरतात आनी आमी लिकर वेंडिंग कार्ट घालतात. सो तातूंत भितर ताची ट्रेजेडी अशी म्हाका तें वाचतना सामकें हें कित्याक जालें कारण नागेश बाब करमली कांय दिसा पयलीं ह्या संवसाराक अंतरले. तांचो पूत थंय गेलो, कितें केलां तें पळोवया म्हणून सरकारान. आनी ते जेन्ना थंय गेल्ले तेन्ना तांचे नदरेक हें आयलें आनी तांकां पश्चाताप जावन तांणी मागीर तुगेलो तो व्हेरी इमोशनल नोट बरयलो. कितें ट्रेजेडी ही आमची पांडुरंग. सरकारी जी जागा आसता म्हणजे आमकां अशें आमी जाणा सगळे जाण की त्या सरकारी जाग्यान सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी तेणी सोरो पिवप ना. सो प्री लिबरेशन ते पोर्तुगीज गव्हर्मेंटा कडेन तुरुंग म्हणून आशिल्लो. ताच्या उपरांत
गोंय गव्हर्मेंटान वापरलो. पूण म्हाका दिसना की सरकारी जाग्यान दुस्मानान सुद्दां पोर्तुगीजान सुद्दां केन्ना सोरो पिलो आसतलो काय म्हणून, किंवा सोरो सर्व केलो आसतलो काय म्हणून. सो हे ते जॉयलान जशें म्हटलें की ह्या सोऱ्या बगर आमचें काय जायना म्हणून. हे आमच्या गोंयांत सोऱ्याची जी लॉबी आसा सोऱ्याकारांची तांकां कायम सरकारान प्रोटेक्ट केल्ले आहा. म्हणजे तातूंत सोऱ्याचो टॅक्स जर म्हणशी तो सुद्दां बाकीच्या राज्यां परस गोंयांत कमी आसा. सो म्हाका दिसता की हे तो जो म्हणटा ताका पूर्ण सहमत आसा की आमच्या टुरिजम सॅक्टराची किंवा सरकाराची अशी एक धारणा जाल्या की सोरो दिल्या बगर टुरिस्ट येवचो नाका कितें. तातूंतल्यान हे घडलां. अरे इतली सगळी वाईन शॉप्स आसात, बार एंड रेस्टॉरंटात, ते मेमोरियला भितर सोरो घालतात. थंय कित्याक विकपाक जाय सोरो. हे अत्यंत दुर्दैवी गोंया खातीर ही गजाल. आनी आमच्या ज्या ज्या लोकांनी सॅक्रिफायस केला लायफाचे, तुवें नागेश बाबाचो उल्लेख केलो. नागेश बाब ते 5 वर्सां आशिल्लो ते हातून. सो अशें आमचे स्वतंत्र सैनीक थंय रावून गेल्या. हांव असं म्हणून की हो इन्सल्टींग म्हणजे इन्सल्ट करपी समाज म्हणून किती व्हडली शोकांतिका. वन ऑफ द टॉलेस्ट फ्रीडम फायटर्स इज नो मोर. हीज सन गोज देर की पळोवपा खातीर, अँड वॉट ही डिस्कवर्स देर इज समथींग दॅट वी शूड हँग अवर हेड इन शेम. कितें किशोर हें? तुका सांगू प्रमोद, जितलें म्हत्व त्या स्वतंत्र सैनिकांक आसा जेंच्यांनी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना आमच्या गोंयाक मुक्ती दिली, आयज गोंय मुक्ती नंतर तितलेंच म्हत्व जो मनीस बियरीची बाटली घेवन ना जाल्यार सोऱ्याची बाटली घेवन जो रस्त्यार उबो रावन जो सोरो पियेता पळय, ताका खरें म्हणजे आमी तेचे वचून पांय धरूंक जाय. कित्याक जर तूं म्हणशीत तर तो सोरो पियेता म्हणून आयज आमचें राज्य चलता. हांव परत परत तेंच सांगता की आमची वाईन शॉप बंद कर, बंद न्हू प्रमोद, तू थंय व्हरून घालता. बंद न्हू, ऑर्डर काडूंक जाय. सकाळीं उठल्या उपरांत च्याच्या जाग्यार तूं पेकूच घेवंक जाय म्हणून. कित्याक नाजाल्यार सरकार चलचें ना. सरकारी कर्मचाऱ्यांक जो पगार मेळटा पळय तो एक्सायज आनी कॅसिनो हेच्या वयल्यान जो रेव्हेन्यू मेळटा त्याच्या वयल्यान गोंय चलता प्रमोद. आयज आमच्या गांवांत जनरल स्टोर कमी आनी वायन स्टोर चड जाल्या. सर्रास पयलीं आमकां म्हणटाले की देवळाच्या कुशीक म्हण, शाळेच्या कुशीक वायन स्टोर ना. आतां खंय रे, शाळेनसून तूं भायर सर, थंय एक पेग मार, चल घरा. आयज आमच्या सोसायटीन प्रमोद सोरो हो विशयूच न्हू अशें एक्सेप्टेड केल्लेलें आहा. आयज ज्या लोकांची कुटुंबां उद्ध्वस्त जालां पळय ह्या सोऱ्या खातीर. सगळें मान्य करता. माय क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. कोण सांगना की तुमी भायर जे वाईन स्टोराक सामके हात सोडून परमिशनां दितात ती बंद करी म्हळ्यार ताजें लिमीट आसपा जाय. जशें तुवें सांगलें की देर वॉज व्हेरी क्लियर थिंग की स्कुलाच्या इतली मिटरां भितर दिवपा जायना, देवळाच्या किंवा रिलिजियस प्लेसीच्या इतली मिटरां भितर दिवपा जायना. पूण हांगा आमी एक नवीन तयार केलें, हांगा मेमोरियल तयार केलें. सो जो मेरेन आमकां कोण तरी सांगना की हांगा तूं परमीट दिनाका म्हणून, तो मेरेन दितले. ते मागीर मेमोरियल आसूं, लिबरेशनाचें स्वातंत्र्य सैनीक ज्या जाग्यार तांणी यातना सोंसल्यो ते लोकेशन आसूं. आमची प्रमोद पॉलिसी आसा पळय सोऱ्याच्या बाबतींत, तूं नाका म्हणटा मेरेन हांव दितलो ना. ती इतली भयानक आसा. म्हणजे तूं विचार कर, आमी गोवा आनी आमच्या गोंयाक तेकोन सिंधुदुर्गाची बॉर्डर येता. त्या सिंधुदुर्गांतल्या लोकांक तेंचेय काजू प्लांटेशन आहा, पूण तांकां सोरो काडूंक मेळना. ते बोणे जे आसात ते गोंयांत धाडटात. येदो व्हडलो तांकां कोस्टल बेल्ट आसा सिंधुदुर्गाक. फाल्यां जर ते आपले लिकर पॉलिसी जर शिथील करीत आनी सोरो विकपाक जर थंय परमिशन दीत, तो जावो तसो डेव्हलप जातलो. पूण ना, कारण तांकां त्या पयशा खातीर सोसायटी बरबाद करपाची ना. हांगा आमकां सोसायटीच बरबाद करपाची आहा न्हू. हांगा गोंयांत कॅसिनो, जुगार, बायलां, सोरो, मार मजा, किंग मोमो, कार्निवाल, हो कार्निवाल जाल्लो आहा गोंयचो. कालचे ते भयानक दृश्य पळयतकीर म्हाका दिसता तूं जें म्हणटा पळय ताका आनी दुसरी बाजू कितें तरी सोदून काडपाचो प्रयत्न सुद्दां करपाक आज जागो उरयल्ली ना. खरीच जागो उरयल्ली ना. म्हणजे तुका आतां सांगता, म्हणजे आतां त्या किल्ल्याचेर, म्हणजे ज्या जाग्याचेर स्वतंत्र सैनिकाचें म्हत्व आसा थंय आतां कांय दिसांनी देवळां समोरूय अशाच पद्दतीचे मध्यालयां सुरू जातली. आनी ती मध्यालयां म्हणजे कशी, ताका अशे फॉर्म दितले ते. आनी हे जर तूं सांगता पळय तेजो जर तूं फायल नोटींग काडून पळय, हांव तुका बरोवन दिता. आतां ताजेर सुद्दां बरयल्लें आसतलें की टुरिजम पर्पजा खातीर ही स्पेशल केस म्हणून ती एडमीट केल्या आसतली आनी अप्रूव्ह केल्या. हाच्या पयलीं आमी काय विशय हाडलेले, देवळाच्या 100 मिटराच्या भितर, शाळेच्या 100 मिटराच्या भितर वायन स्टोर आसा ती. त्या फायलीर कितें बरयल्लें आसता, गव्हर्मेंट फायलीचेर बरयता फायनान्स मिनिस्टर आनी सीएम, म्हणजे पयलींच्या. आतां सुद्दां तें जालें आसतलें, ह्या सीएमान आनी ह्या फायनान्स मिनिस्टर. मुद्दम म्हणून हांव खूब फावटी गजाल आय हॅव सेड दीस टू मेनी पॉलिटिशियन्स. आय ऑनेस्टली बिलीव की आमचे कडेन एक लिबरेशन मेमोरियल आसचें, बिकॉज इट इज अ ग्लोरियस
पास्ट वन ऑफ दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रगल्स फॉर लिबरेशन. आनी म्हाका प्रामाणीकपणान दिसतालें की लिबरेशन मेमोरियल गोंयाक आसपाक जाय आनी तें आमी करपाक जाय, ही आमची जबाबदारी म्हणून. जेन्ना हे आग्वादाचो विशय आयलो म्हाका खूब बरें दिसलें. आय स्पोक टू कन्सर्न पॉलिटिशियन्स ऑल्सो. आय सेड की डू इट वेल टू एन एक्सटेंट की फाल्यां गोंयांतलेच न्ही देशांतल्या स्कुलाच्या कॉलेजीच्या भुरग्यांक हाडून आमकां ते मेमोरियल दाखोवपाक मेळपा जाय की हो आमचो इतिहास म्हणून. अशे तरेन ते डेव्हलप करात आनी तातूंतल्यान ते फक्त एक ट्युरिस्ट अट्रॅक्शन न्ही, एक ऑब्वियसली ट्युरिस्ट वचचेच थंय ताणें गोंयचो इतिहास पळोवचो, लँडमार्क जावचो आनी देशभरांतली न्ही जगभरांतली फाल्यां जर कोण येता आनी जर आमचो एक वेगळो इतिहास न्ही तो देशा परस वेगळो इतिहास आमचे भुंयेक आसा तो जर कोणाक अभ्यास करपाची जर फाल्यां हें जाय जाल्यार सगळ्यो गजाली थंय मेळच्यो. ह्या दृश्टींतल्यान हें उद्घाटन जातना हांव पांडुरंग उलयल्लो म्हणून आज ही दृश्य पळयतकीर चड त्रास जाता. जो विशय सोंपच्या पयलीं हांवूय सरकाराक सांगपाक सोदता की तुमी जे गोंय मुक्ती लढ्याचे अभ्यास पुस्तकांनी घालुया, अभ्यासक्रमांनी घालुया, शाळेच्या भुरग्यांक शिकोवया म्हणटा पळय तुमच्या सगळ्या आमदारांक आनी मंत्र्यांक हें पयलीं शिकोवपाक जाय. म्हाका दिसता तांकां हें खबर ना आमचें जो त्याग केला पळय गोंयच्या फ्रिडम फायटरांनी आमच्या गोंयच्या मुक्ती खातीर तो खबर नाशिल्ल्यान हें सगळें जावपाक लागलां. अज्ञानांतल्यान सगळ्यो गजाली घडटा अशें म्हाका दिसपाक लागलां. एब्सोल्युटली. तिसरी गजाल जो इंट्रस्टींग आसा जॉयल ती म्हळ्यार म्हादयची. आतां म्हादयची जेन्ना सुप्रीम कोर्टाक सुनावणी जाली आनी ताचेर एक प्रचंड डिबेट चल्ला की जें कितें जालें तें आमच्या फावरात जालें काय विरुद्ध जालें. जनरली केसीचो निकाल येतकीर कळटा की बाबा माल गेलें काय फायद्याक गेलें तें. दीस इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग केस कारण इंटरलोक्युटरी एप्लिकेशन हे अर्जंट गजालीच्या टायमार घालतात आनी ताचेर अर्जंट हियरींग जावन कांय अर्जंट ऑर्डर घेवप आसतात सो दॅट टू रेमेडी अ सिच्युएशन. बरोबर न्ही? कितें जालें आतां एक म्हणटात तुगे फावरात गेलें, एक म्हणटात तुगेले विरुद्ध गेलें. सो आतां जस्ट लोकांक मातशी विस्कटावणी करून सांगया की कितें जालें, तुज्या मतान कितें जालें. आमच्या मतान एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो आमी कितें जालें पयलीं आमी गेल्ले कित्या खातीर काय अशें म्हणून इंटरलोक्युटरी एप्लिकेशन कित्या खातीर घेतलें काय. सो बेसिकली वी हॅड गॉन टू कोर्ट टू आस्क द कोर्ट टू इंटरव्हीन एंड स्टे ब्रिंग अ इंटरिम स्टे. आमचें म्हणणें आशिल्लें की कर्नाटका स्टे ऑन द DPR ओके. सो आमचें म्हणणें आशिल्लें की दॅट दे आर गोईंग अहेड वीथ द कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द DPR अशें म्हणून आशिल्लें. आतां कोर्टाची ऑर्डर पळयल्यार कोर्टाची ऑर्डरान खंयच एक विक्ट्री ओर हें डिफीट कशेंच कांयच मेळना. कोर्टाची ऑर्डर इज व्हेरी व्हेरी क्लियर दॅट देर इज एन ऑनगोईंग ऑर्डर, देर इज अ ऑर्डर इन फोर्स 2020 order which is still in force and there is nothing more to be added on to that. So तितून भितर विक्ट्रीचो आनी डिफीटाचो प्रश्नच येना. आतां ओनली बेनिफीट which we got is the court has ordered very clearly that Goa has to have an access to the DPR. And second observation which the court has made is that forest clearances, all statutory provisions have to be complied with by Karnataka before making any move on the works. So हितून भितर आनीक विक्ट्री तशी कांयच ना. इनफॅक्ट स्टे येवंकूच ना आमकां. स्टे ऑन द DPR इज नॉट बीन ब्रॉट इन. सो तितून आनी विक्ट्रीचो प्रश्न कसो येता म्हाका कांयच समजना. बरें आतां हांव किशोरा विचारता तूं पळोवया तूं हाजेर चड विस्कटावणी करता काय लोकांक आनी कन्फ्यूज करता. ना पळय लोकांक कन्फ्यूज आमी गोंयकार हे बरेंच केला खूब जाणांनी. आमी गोंयकार हे कायम कन्फ्यूज. हय कळ्ळें तुका कायम कन्फ्यूज जाल्ल्या कारणानूच आयज ही परिस्थिती. म्हणजे तुका आतां सांगता आतां ही कालचो विशय विक्ट्री काय सेटबॅक अशें जर तूं म्हणशीत जाल्यार विक्ट्री साजरी करपाची आमकां इतकी संवय आहा की हेच्या पयलीं म्हादयच्या विशयाचेर ज्या लोकांनी विक्ट्री साजरी केली ते आज म्हादय बचाव म्हणून आयज फोर फ्रंटाचेर आयज करतात. म्हळ्यार तुमीच विक्ट्री केली मरे जालो आमचो विजय अशें जालें तशें जालें म्हणून आनी आयज तुमी सांगतात दिवले पेटया आनी वाती पेटया म्हणून. कालची गजाल जेन्ना राज्याचो एडवोकेट जनरल आपूण सांगता की इट इज अ बीग विक्ट्री फॉर अ स्टेट म्हणून. एडवोकेट जनरल हॅज टू रिप्रेझेंट द लिगल बॅटल ऑर लिगल स्टेटस ऑफ द स्टेट. आतां तो कसो सांगूं शकता विक्ट्री म्हणून आनी कितें म्हणून तें पयलीं म्हाका एक कळना. दुसरी गजाल ती विक्ट्री न्हू आनी तेतून दिलासोय कांय मेळना अशें म्हाका दिसना. एक नॉर्मल प्रोसेसान ती गजाल जाली पूण एकूच बरी गजाल जाली ती खरी म्हणजे दुर्दैव की DPR कॉपी जी गोंय सरकाराक मेळूंक नासली ती DPR कॉपी मेळपाक लागून सुप्रीम कोर्टान निर्देश दिले कर्नाटकाक आनी ती DPR कॉपी आतां पब्लीकूय जाली. आतां खरी DPR कॉपी मेळ्ळ्या उपरांत सरकाराक कळटली की कर्नाटक कितें करूंक सोदता तें.
आतां थंय DPRाक स्टे मागपाक जेन्ना गव्हर्मेंट गेल्लो ते DPRूच तुज्या कडेन ना आनी तूं DPRाक स्टे कित्याक मागता म्हणजे तुका कितें कळ्ळें की DPRान कितें कर्नाटक करूंक सोदता तो तुमी आमकां सांगतात सगळ्यांक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन की कर्नाटक परमिशन नासतना आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसतनाय कर्नाटक काम करता जाल्यार सुप्रीम कोर्टा फुडार एक शब्द तुमी कित्याक उलोवंक ना की कर्नाटकाचेर विश्वास दवरपाक मेळना. बेसिकली आता DPR स्टडी करून कितें करपाक जाय जाल्यार पळया. येस एब्सोल्युटली. पांडुरंग हे कितें अशें आंग कित्याक काडलें तुवें? खपता दिसता म्हणून. हे ना सोंपय आतां तुगे आयकून घेता आनी मागीर सोंपयता हांव. हय बट कितें हे तुगेले विक्ट्री काय सेटबॅक कितें? हय रिटर्न वॉर्डन जी आयल्या कोर्टाची ती पळयली जाल्यार विक्ट्री काय ना फक्त एकूच भितर मेन्शन केलें की फ्रेश एप्लिकेशन स्टेट गव्हर्मेंट घालूं शकता कन्सर्न पार्टीजांनी म्हटलं. सो आतां DPR मेळ्ळ्या उपरांत फ्रेश एप्लिकेशन घालपाचें दिसलें जाल्यार गोंय सरकार ते घालूं शकता. आनी तातूंत आनी एक मेन्शन केला ते चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनाचे की त्यांनी आपलो प्रोसिजर करचो कितें तो म्हणून. गोंयचो चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन कर्नाटकाचे प्रोजेक्ट स्टॉप करपाक शकता. एक्झॅक्टली आतां गोंयचो चीफ वायल्ड जाल्यार लायफ आमकां कोर्टा वचपाची गरज ना मरे. हय हय अशें आमी केन्ना आयकूंक ना की एका राज्याचो चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन दुसऱ्या राज्यान वचून एक्शन घेता अशें केन्ना जावं ना. आनी हो कितें करतलो पळय गोंयचो वायल्ड लायफ वॉर्डन स्टेट गव्हर्मेंटाकूच खबर. सो म्हाका दिसना की आजून कितें जालां अशें म्हणजे दिलासो मेळ्ळा रिलीफ सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी भितर तांणी फक्त चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान जी नोटीस रेज केल्या ताजो सोक्षमोक्ष लायात आनी मागीर जर गरज पडल्यार परत येयात आनी फ्रेश एप्लिकेशन फायल करप. आतां फ्रेश एप्लिकेशन म्हळ्यार कितें की आयचें मरण फाल्यांचें. सो आनीक स्टेट गव्हर्मेंटाक सांगपाक मेळ्ळें की आमी आनीक एप्लिकेशन घातलां आनी आमी अशी डिमांड केल्या म्हणून. सो ह्या काळान सगळ्या कर्नाटकाचें इलेक्शन जातलें आनी मागीर म्हाज्याच्या विशयाचो सोक्षमोक्ष लागतलो. हांव इतल्याचेर थांबता. मागीर एक गजाल ह्या विशयाची जी सगळ्यांनी सांगली बी की दोन पॉझिटिव्स आसात. पयलो पॉझिटिव्ह सुप्रीम कोर्टान परत कर्नाटकाक याद करून दिला की तुमी बांदकाम करपाक शकनात म्हणून. दुसरें DPRची कॉपी जी दिवपाकच तयार नाशिल्ले जे अनऑफिशियली सोदताले अनऑफिशियली हाडटाले आनी अनऑफिशियली पळयताले ती आज ऑफिशियली सगळ्या मुखार येता. दिस इज नॉट इवन अ बॅटल दॅट हॅज बीन वॉन. फॉरगेट अबाउट वॉर. आय थिंक द बॅटल हॅज जस्ट बिगन. मुखार कितें जाता ते पळोवया. ताजी विस्कटावणी अशीच आमी तुमचे मुखार हाडत रावतले. किशोर, जॉयल, पांडुरंग थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.